सरकार यू टर्न मारूंक लागला. आता तुम्ही बाब सुदीन ढवळीकरान कसो यू टर्न मारला तो सगळ्यांनी पळयलो. तो म्हणटा तो मी नवेच म्हणून. ते नाटक आशिल्लें तें ताणें खूबदां पळयलां आसतलें की तो आपूण न्हीच आपल्यान तें म्हणूंकच ना 20% म्हणून. सो अशें जेन्ना मिडियानूय बी आतां चिंतचें कितेंय घालचे पयलीं कितें न्यूज काडचे पयलीं तुमी चिंतचें पडलें आतां कोण कितें तो. पूण हांव सरकाराक एक सजेशन दिवंक सोदतां की सरकारान आतां एक सुदीन ढवळीकरान रोल बॅक केले हे 20% म्हणून एक इव्हेंट करचो नवो कितें तो जीएसटी बचत उत्सव कितें केल्लो म्हणटा न्ही तो. सो तसो आतां कितें तें उर्जा बचत उत्सव म्हणून इव्हेंट करून भोंवचे हे हाका घेवन कोणा कडेन आमच्या सुदिनाक घेवन. ते जाणटेपणान अश्यो जर तकल्यो आयल्यो जाल्यार यू कांट हेल्प इट यू हॅव टू गो हेड विथ इट. आनी कांय ना इव्हेंट तरी करूंक जाय. म्हणजे घर म्हणून इव्हेंट करतात आनी कितें म्हणून करतात कसलो तरी इव्हेंट करून सरकाराचे पयशे मोडून आपल्या पार्टी वर्करांक फुकट खावूंक जाय हें इतलेंच चालू आहा गोंयांत ह्या दिसांनी. म्हाका दिसता दॅट इज पार्ट ऑफ द स्कीम टू लूट द एक्सचेकर.